Tursus has a plan to make Goa net zero over 2024. We solarize, hybridize. But wait, we need your help. Join the revolution. Give a missed call on 828693 8286. तालिगाव पंचायतीचे इलेक्शन जावन आसा ते म्हटल्यार 28 एप्रील 2024 ह्या इलेक्शनाक सध्या टोटल 22 कॅन्डिडेटांनी नॉमिनेशन फायल केल्ले आणि त्या 22 कॅन्डिडेटां मदीं थोडेशे जाणांनी विड्रॉ करून आणि 4 जे कॅन्डिडेट आहा तेंच्यांनी अनअपोज्ड येवन सध्या 7 वॉर्डां मदीं हे इलेक्शन जाता. सोर्सा कडच्यान इन्फॉर्मेशन मेळटा ते हिसपान जे 4 कॅन्डिडेट अनअपोज्ड येयल्ले ते म्हटल्यार तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीची MLA जेनिफर मॉन्सेराताचे पॅनल म्हणून टोटल लिस्ट ऑफ कॅन्डिडेट जाल्यार 14 कॅन्डिडेटां मदीं फायट जातली. जर आतां पळोवंक वचत जाल्यार टोटल 11 वॉर्ड आसा तितूंतले 4 वॉर्ड जशें सांगला तशें अनअपोज्ड येयल्लेले आसा आणि जशें आतां इलेक्शन जातले ते म्हटल्यार 7 वॉर्डां मदीं. तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार मेल जे वोटर्स आहा ह्या एंटायर इलेक्शनाक जे जाता ते म्हटल्यार मेल वोटर्स 5690, फिमेल वोटर 6298 आणि जर टोटल जर वोटर्स जर पळोवंक वचत जाल्यार 11988 आणि जे ह्या इलेक्शनाक जे वोटींग बूथ आसा ते म्हटल्यार टोटल 17 आसा. वोटींग सकाळी 8 स्टार्ट जातले ते 5 म्हटल्यार सोंपतले आणि जर हे जे वोटिंगाची जर मेथड जर पळोवंक वचत जाल्यार बॅलेट पेपरान जर वोटींग जातली आणि जशें वोटिंगाचो जे रिजल्ट जातलो तो म्हटल्यार 29 तारखेक जातलो. म्हटल्यार ऑडिटोरियम हॉल बाल भवन कांपाल हांगासर हे जे 7 वॉर्डां मदीं जे इलेक्शन जाला टोटल 14 कॅन्डिडेटां मदीं जे कोणाची विक्ट्री आसा ती 29 तारखेक कळटली. स्टुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार वांगडा चेतन.